पावसाची वेळ सुरू झाला, आम्ही सगळी दोया जाऊया, आमचो यादीक निदर सोता, आम्ही सगळी लोकां दिवया, आमचो यादीक निदर सोता, आम्ही सगळी लोकां दिवया. Kalvari dosotoro, आम्ही तातून वाटो घेऊया, सगळीचे मन तो वाटोलो, आम्ही जेवून रायती जाऊया, सगळीचे मन तो वाटोलो, आम्ही जेवून रायती जाऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, मनशाक सोडोवच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आपल्या बापाची येवजण मानून घेवन बापान दिल्लें कार्य शांती पावोवंक जेजू फुडें सरलो. आपल्या आख्या जिवितान बापाचेर आनी ताचे खुशेचेर ध्यान दवरून जेजून सोडवणेचो वावर केलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले. तांच्या आकारणी केली आनी उपरांत तांकां संवसारांत पाठयले. आज होच सोडवणेचो वावर जेजू आपल्या विचून काडलेल्या याज्ञिका आनी धर्मीक भावा भयणी उद्देशी फुडें व्हरता. आयज आमच्या दोन प्रांतांत आमी समारंभांव तो देव आपोवण्याचो आयतार. देव आपोवणी फुलोवन हाडूंक आमकां आसलोले जबाबदारेचो आमकां उगडास हाडटा. जेजूचो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आमचे मदली जायती देव आपोवणी फावो कोर आनी जेजूच्या व्हड मोल्यांत वावरूंक ताच्या काळजा सारके याज्ञीक आनी धर्मीक भाव भयणी उपसोय म्हूण मोल्याच्या दोनया लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान एकचितान मागुया. भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. तुमकां पळोवन आमी खुशाल. आज आमच्या गोंयांत आमची पवित्र सभा करता उगडास हो दीस आपोवण्याचो वोकेशन संडे. देव आपोवण्याचो पाद्रीपणाक मोटवाशी जिविताक जायती आपोवणी उपजूंक आज पवित्र सभा आमकां उलो मारता. उदार मना काळजाचे दादले तशे बायलो, चेडवां तशे चेडे फुडें सरून आपली आकारणी करूंक आनी पेल्याचे सेवेक आयती आसूंक उलो मारता. आमी मागुया भोव करून सेमिनारींनी शिकतल्या भुरग्यां पासत जावं ते मागीर पिलार, रायतुरा, सालिगांव, सेमिनरी निवास तरेतरेच्या जाग्यांचेर भुरगे शिकतात. तांकां देवाची कृपा आनी आमकां जबाबदारी तांचे पासत मागूंक आनी तांकां आमचो आदार फावो करूंक ही चिंतना मनान धरून हे मिसांत वांटो घेतना सेवेरिना मोंतेर आनी फॅमिली तांचे इंतसांव बसत आमी मागता. दिनवासनीचे उमाळ्यांनी हे मिसांत ती मागूंक उलो मागतात. तशेंच आज वाडदीस समारंभात नेथन गोन्साल्वीस, मॅवरिक विएगस, क्रेसिदा विएगस, एला मोंतेरो, ड्रेंझल तिमोथ्यू तांकां आनी आज आपलो वाडदीस तशेंच लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्या बसत हे मिसांत मागुया.
आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोरपूत विदार देवा आनी तुमकां मावणनो सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे सौभाग्यवन सुदांचन कुवार मरीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बिडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सोरपूत विदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया देवा आमचे बापा पवित्र सुमूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतान राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमीन. बसून देवाचें उतर आयकुया. जानवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोट्या मनशांनी म्हणलें, तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तो बरो मनीस, देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोप तो आमकां कळून येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्यांव. लोजेच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणें सांगलां. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखकार आमचो जबाब आमी गावया. हे पोरी तुज्या नांवाचे पोदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोलान म्हाका न्हीद करून दी. म्हजे मागणे आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे. कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उपलासल्यात. दारून मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे पाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. खोशे मनान तुका येवन भोंवतलो. तूं भोव कोनवालो म्हूण तुका वाखाणटलो. बागयोन जाकोबाचे चिटवेले वाचोवप. प्रितीच्यानू जूंय नेटुकाय आनी आपस्वार्थ आसा, थंय दुश्पोट आनी सगळे तरेचे वायट आसा. वयरतान येता ती जानवाय, पयले स्वात निर्मोल, त्या भायर शांत, माणसुकेची आनी बोली, काकलुतीन बोललेली आनी बरी पोडां दिता तसली. ती तोंड पडोवन कामां करिना, दोंगेपण करिना, शांती करपी मनशांक शांती करूंक वावुरता, प्रमाणीकपणाचें बी ओमता. झुजां आनी झगडीं तुमचे मोडें खंयच्यान येतात? तुमचेच भितर झूज करतात त्या वंडवण्यांची न्हय. तुमी कितें आवडेता तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी जिबेशी मारूंक तयार आसा. तुमी कितें आसयता तें तुमकां मेळोंक शकना. तेन्ना तुमचे मोडें तुमी झगडीं आनी झुजां करता. तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तूं मागतात आनी तरी
कित्याक तुमच्या ओंडवण्या फाटल्यान ते ओगडावंक वायटो ह्या मोनान तुमी मागता. देवाचे उतोरे. देवाचे ओळखा सगळी बी रावन आमी उद्गाराचे गायन गावया. B10:5-27 चवथो श्लोक B10 पेज 27. Solves morac sui, sui, solves morac sui, solves morac sui, sui, solves morac sui. Surgani samsar, ekti sortole, punneva uto, sasna utole. Solves morac sui, sui, solves morac sui, solves morac sui, sui, solves morac sui. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सगळे सो मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. तुमचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गालिलियांतल्यान वेताले. पूण हें कोणाकूच गोमलेलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालतले ते ताका जिवेशी मारतले आनी मोत्तूच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ते ताचे लागीं विचारूंकूय भियेताले. कफारनाहूम पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसले उपरांत 12 जाणांक आपोवन हाडून ताणें सांगलें, तुमचे मदले कोणाक पयलो जावची खोशी आसा जाल्यार तो सगळ्यां परस निमणो आनी सगळ्यांचो चाकोर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेगीन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतले एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, थोडेच काळान आमच्या गोंयांत इलेक्शन जातली. द फीवर ऑफ इलेक्शन इज ऑलरेडी ऑन. म्हाका इलेक्शनाचो हुस्को न्हय, इलेक्शना उपरांत जो गोडबोड जाता ताचो व्हडलो हुस्को. कारण सगळेच चीफ मिनिस्टर जावंक सोदतात, सगळेच कॅबिनेट मिनिस्टर जावंक सोदतात, सगळेच आपल्याक कितें तरी मेळटलें अशी आस्त बाळगितात. एका गांवांत हांव काम करतालो, गवळीक काम. 7 मेंबर आसले पंचायतीन. ते 7य जिखले आनी 7य सरपंच जावंक सोदताले. सगळ्यांकूच कितें ना कितें जाय, बिकॉज देर इज अ बीग आय. हांव व्हडलो, म्हाका कितें तरी जाय. आनी आमच्या गोंयांत हो व्हडलो प्रश्न बाबा भयणीनो. फाटले फावटी काँग्रेसाचे 4 मुखेलमंत्री आसले ते आयले आनी 4य जाण चीफ मिनिस्टर जावंक सोदताले. मागीर तुमी जाणात कितें जालें, सर्ती घाल्यो आनी सर्तीचो निकाल येवच्या आदीन दुसरो सरकार जालो. ही आमची गोंयकारांची परिस्थिती. बिकॉज दिस इज सिकनिंग. एवरीबडी इज पावर हंग्री. हांव म्हाका देव समजतांक निवडून येवच्या आदीन भिकेक येतले वत दी म्हूण. निवडून आयले हांव म्हाका देव समजतांक म्हाका कितें तरी जाय. I want a part of the cake.
आज बाबा म्हणीन देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, तूं तर पयलो जावंक सोदता चाकर जा, तूं तर पयलो जावंक सोदता सेवक जा, तुका पयलो दवरिनाका. आज आमी पयले जावंक सोदता सगळे, everyone who is elected, 40 members of the assembly, all 40 want to be chief ministers, all want to be in the cabinet rank, all want that a car should go of the police. I get irritated when these police go with that flag and that noise. They should walk. They should be part of the common people. They are come to serve, not to be served. But unfortunately, all of them are to be served. All of them are to be called sir. Jesu आयज आमकां तुमकां म्हाका आनी सगळ्यांक आमकां शिकयता, तूं पयलो जावंक सोदता निमणून जा, तूं पयलो जावंक सोदता सेवक जा, तूं पयलो जावंक सोदता तुकाच विसर. If you don't have these qualities, please don't come forward. बाबा म्हणिनो आज आमच्या गोंयांत आमकां आनी आमच्या वडिलांक विचून काडल्यांक दुयेंस जालां. आय नॉट दिस आय स्पेशलिस्ट. हांव आज आमच्या फुडाऱ्यांक दुयेंस जालां मायोपिया म्हणटा आमी, शॉर्ट सायटेडनेस. हांगाच मुखार पळोवप ना, म्हाकाच पळय. आनी हें कितें आमच्याय जिवितांत जाता, आमच्या तरणाट्यांच्याय जिवितांत जाता, सगळ्यांच्या जिवितांत. हांव म्हाका म्हजें पुरो, आय मी मायसेल्फ एंड एवरीथींग टू मी, नथींग बियॉन्ड. भाऊ म्हणिनो आज हें देवाचें उतर आमकां तुमकां म्हाका हालयता, विचारता, वेर आर आवर प्रायोरिटीज. जेजूचे शीस तुमी जाणा सादे आहले बाबडे. जेजू जायते फावटी तांकां आपल्या मरणाची खबर सांगतालो, तांकां आयकूंक बरें दिसनासलें. ते वाटेर गजाल करताले, हू वूड बी द फर्स्ट एमंग द 12? दे वर ओन्ली 12. कोण व्हडलो आमच्या 12 मदीं? कोणाक पयली जुट्टी मेळटली? Peter wanted to be first. John wanted to be first. Matthew knew something about accounts. He was the tax collector. He wanted to be first. Judas Iscariot ताचे लागीं पंक्ती आसली दुडवांची, तो पयलो जावंक सोदी. Everybody wanted to be first. John and James तांची मां येता, तांकां दोगांयकूय म्हणटा तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसय. आनी जेजू कितें करता काय? धांवडायता तांकां, तापता तांकां ना. जेजू तांकां सांगता, तुमी पयलो जावंक सोदतात, म्हज्या राज्यांत पयले जावंक सोदतात, न्ही म्हणून जा. Be the last one. Be the one who will serve. Be the one who will deny himself. भाव म्हणटा हे आमचे सोमेस्तांचे धोरण जावंक जाय. आज देर सो मच ऑफ आय. हांव म्हणटलो आप पुजा आज चड चल्ल्या. आमकां जाय सगळे आमचे भोंवती आसलेले. तूं निमाणो जा जेजू म्हणटा. तातूंत खरें व्हडपण आसा. पवित्र सभेंत बाबा म्हणिनो आमी सगळे आमकां आपयल्यात एकामेकाची सेवा करूं. आमचे काळजांतली कुशालकाय ना, बिकॉज वी डोंट पूट जीजस, वी डोंट पूट अदर्स फर्स्ट. आमी आमकां पयले घालता. हांवें म्हाका पयलो दवरलो, हांव कुशाल न्हय. दुसऱ्यांक पयलो दवर, दुसऱ्यांची सेवा कर, दुसऱ्या खातीर जिये, तितलीच तुका कुशालकाय. आज आमच्या गोंयांत आमी आपोवण्याचो आयतार पाडटा. जायते बाबा म्हणिनो आमचे इगोर्जेंत
पादविकार पातकूर येवन गेले, मरून गेले जातले जायते. हेच वर्साक फादर कोसेसांव आनी फादर अकिल्यो गोमेज मरून गेले. दोगूय 7 वर्सां फिरगोजीन काम करून गेले. कितें घेवन गेले काय ना, फक्त सेवा केली. कितें वेलें तांणी वयता आसतना ना. कसल्यो कोण परिस्थितींत ह्या गांवांत आमचे आदले पादविकारांची जांची तुमकां गोडी मातशें याद आसत काम करून गेले. फुडें तांची आमकां याद आसा. थोड्यांचेर आमचो प्रभाव जाला, थोड्यांनी आमचेर आपलो प्रभाव घेतला. आज नांते सेवेनूच जीण सारली. रावूंक येवंक नासता तालिगांव, आयले आनी गेले. पवित्र सभेन कितले पाप साहेब बीफ साहेब मोटवाशी पाद्री माद्री येवन गेली. आमकां एक एकल्यांक कार्य आसा बाबा म्हणून एकामेकाची सेवा करूं. टू स्टूप, टू बेंड and to wash the feet of all our parishioners. आमी निमाणे बिरास्ताराक थोड्यांकूच विचून काडटात, थोड्यांकूच वयर हाडटात थिंगा पांय धुवपाक. पूण त्या पांय धुतात तेचे एक एकले फिरगोज करायचे. ही ती सेवा बाबा म्हणून. आज आमी घरा वयता आसतना हें गोट मनान धरया. खरो क्रिस्तांव तूं, क्रिस्ती जिविताचो हॉलमार्क सेवा. तुज्या घरांत तूं गोरकान छाती फुलोवन न्हय, सेवेन. And the best example we find in our homes is our mother. कितली तोखलेली असल्यार पुरान ती आपल्या गोरकाराची भुरग्यांची सेवा करपाची बंद जायना. कितें मेळटा तिका? कितें मेळटा? एके आवयक आपल्या भुरग्यां पासत कोश करून कितें मेळटा? जायते फावटी आमची भुरगीं आवयक गाडी मारतात. जायतीं भुरगीं आपल्या आवयक म्हणटात मोर घे. जायत्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक आजिलांत उडयल्या. This is the reward very often our parents and our mothers get for their selfless service. आपल्याक कितें मेळटलें म्हूण आशेन करतात काय ना बाबा. आमची आवयची नदर मारुया. जेजू आयलो आमचो सरवंडार कितें करूंक आमकां देख दिवं. I'm come to serve, not to be served, and to lay down my life for many. आमकांय ताणें दिल्ली देख. आमी एकामेकाची सेवा करुया, एकामेकाक पावुया, एकामेका पासून वावरुया, आमकांच निमाणी दवरुया. आपल्याकूच मोडून आमचें काण जातलो. जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. ताणें दिल्ली देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचें क्रिस्ती जिवीत वाडोवया आनी फुलोवया. उबी रावया. बावर्ताची उच्चारणी करूया. म्हणून सोतमंता देवाक सोरपदवीदार बापाक स्वर्गान आणि पृथ्वीच्या रोसणारा आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या समोर तो पवित्र आत्म्यावर सांभाळलो अंकवार मेळटांक जल्मलो. हॉस्पिटल ताणें कोर्स सोंसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो जगांनी गिबिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोरपदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची वर्सुबी करून येतलो. सोतमंतांक पवित्र आत्म्यांक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन.
भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया. जो तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एकेकेरीत भाशेन याज्ञिकांक आनी धर्मिकांक विचून काडल्यान आनी आमचे मदें पाठयल्यान. तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या आपोवण्यांक तांकां सदांच विस्वाशी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काबूल कर. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी वमतात. परजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीच्यो वाटो तांकूंक राजकारभाऱ्यांक देवान केरीत आपोवणें दिलां. आपल्याक फावो जाल्ली सुटी देवा तावन उपजल्या म्हूण वळखून परजे मदें भेदभाव आनी दुस्पोट घालिना जावन पूण निती शांतीचे आनी एकचाराचे दूत जावन आपलो कारभार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काबूल कर. कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. आपल्या मोल्यांत वावरूंक जांकां देव आपयता तांणी कशें मनान आनी उदार काळजान देवाचें आपोवणें स्विकारूंक आनी जेजूचे देखीन ताच्या शेल्यांक ल्हानवीक सेवेचे नमुणे ते जावंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काबूल कर. कोणी म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी आनी आकानेच्या घरांनी देव आपोवणी उपसोवंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलेल्यांनी बोर घेवन वावरूंक आनी अशें देवाच्या व्हड मोल्यान ताच्या राजाची सुफोल पिकाल फोलां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काबूल कर. ह्या सातोळ्यांत शुक्रारा दिसतावन आमी आमच्या आस्कऱ्या भाग्योन मिंगेलीचे पोरबेक तयारी करतल्यो. भाग्योन मिंगेल आमचो आस्करी कितले शेकडे जाले, 500 शेकडो चालू आसा. ह्या इतले शेकड्यांनी भाग्योन मिंगेल आमचो आस्कारी आमचे पुर्वजांक आनी आमकां तो राखता आनी सांबाळटा. आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या भाग्योंदाची आमच्या आस्काऱ्याची भक्तीपणी परब करूंक आनी देवाच्या उतराक आमी सदांच आयती आसूं. आमी एकामेकाच्या मोगान एकामेकाचे सेवेन आमची जीण सारूंक आमकां कृपा दी बापा. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. बसूं. आयचें कलेक्शन आमी सेमिनारींनी शिकतल्या भुरग्यां खातीर धाडून दितल्या. उदारपणान ह्या वावराक तांकां दिवया. आमी गायन गावुया. तुकाच बापा, C308 पान 40 आणि 4, C38 पेज 44.
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. तुरे संस्काराचो भरपूर फोड आमचे दिसा दिसपटे सेवे चाकरेंतल्यान आमकां मेळो सकोर म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आपले जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातपेंतली. आपले पुनर्जिवनपणान जिले आमकां जिवीत शास्त्रांचे. आपले मोहिमेवंत सर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसात समोर पोवची. तेचपरी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. तुमचे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखास समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समजता.
पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमचेर वेस्तालेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवन फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांगा विधी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुझेप, भाग्योन दोमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सगळे भक्त बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाव भयणीनो, देव आमचो बाप आनी आमी सगळीं ताची भुरगीं आनी हे देवाच्या भुरग्यांचे देणे आमकां फाव करून जेजू आमचे पासत मेलो आनी जिवन जालो. ताणें आमकां आपल्याकूच मोडून आपूण आमचें खाण पिवण जालो. ताचे भाशेन आमकांच मोडून दुसऱ्याचे सेवेक हाजीर रावतलीं आमी सुभागी. जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून आमी जेजूच्या पावलांनी चलून एकामेकाचे सेवेक हाजीर आसून बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां तायड्यान पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतली वाटाय. कित्याक राज सोडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. तुमी आयज जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांकडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटांत सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सेवा घेवंक न्हय, सेवा करून आम्हा समेस्तां खातीर आपलो जीव दिवंक आयिल्लो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाची ताच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. मोगा वांटप D302 पान 60 आणि 4, D32 पेज 64. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आज तुवें आमकां वांटो दिलाय. ह्या जेवणांतल्यान नवो जीव आनी नवें बोड तूं आमकां दिताय. आमचे अशक्तायेक लागून पोत्तून पोत्तून आमी पडटा तेन्ना हेच बोडान तूं आमकां दोयन उबार आनी सांबाळ. असो हे पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फोड आमचे जिणेचे सेवे चाकरेंत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. बाबा भयणीनो, तुमकां खबर आसतली आमच्या आस्काऱ्या बागेवन मिंगेलीचे परबेक आमी
शुक्रारा दिसान लागशिल्ली तयारी करता फेस्त ऑक्टोबराचे 3 तारखेर. शुक्रारा दिसाक पयलें नोवेन. ही नोवेनांनी आमी सगल्यांनी वांटो घेवंक जाय आनी हेका लागून वाड्या वाड्यांनी आमी हो सेवा धर्म वांटला. तुमचे वॉट्सॅपाचेर भोव करून PPC वॉट्सॅपाचेर आपआपल्या वाड्यांची नांवां आनी सेवा धर्माची किरीत नेम आमी दिल्ले आसात. उपकार करून PPC वांगड्यांनी आनी वाड्या वाड्यांतल्या भाव भयणांनी ते तपासचे म्हूण आमी मागता. 5:30 वरांचेर सांजे ते उपरांत मिसार शर्माव साल्व आमचे आंज भाव शांतानंद तयार केल्यात. आंज आसतले आनी सदां भाशेन परंपरीक रीत पाळून आमी आमचे नोवेन करतले. नोवेनाच्या दिसांनी भायले पाद्री शर्माव घेतले. देवाचे उतर पुरगटूंक आमचे बरोबर आसतले. एकूच विनंती सगल्यांक तुमकां आमी हे नोवेन करता दिनवासनीच्या उमाळ्यान वयर आसा आमची राखण करता आनी आमी फकत हे 10 दिसांनी येवन थँक्यू म्हणुया. आमी उपकारी आनी क्रिस्ती जिविताचें एक केरीतपण खाशेलेपण म्हळ्यार आमी उपकारी मनीस आनी बागेवन मिगेल आमचे खातीर देवा लागीं प्रार्थना करीत आसा. इतले सुकट शेकडे जाले. आमी बरे भाशेन हे नोवेनांनी तशेंच फेस्तांत वांटो घेवया. फेस्ता दिसाक आमी 4 मिसान दवरल्यात आनी 4 मिसांनी आमी वांटून येवया आनी बरे भाशेन सरकाराचे नेम पाळून मिसांनी वांटो घेवया. आज आमी केला ते भाशेन आपोवण्यांचो आयतार आज आमचे धर्मदान सेमिनारींत शिकतल्या भुरग्यां खातीर आमी पाठोवन दितले. पाद्रीपणाक आनी मोठवाशी जिविताक आमी सदांच आपोवणी मागुया. फाल्यांच्यान आमचो मागण्यांचो जमो प्रेयर ग्रूप आमी पोत्तून जिवाड करता. मागण्यांचो जमो दर एका सोमाराक मागणी करूंक एकठांय जातालो. फाल्यां 4:30 वाजता मागण्यांचो जमो आमचे इगोजेन एकठांय जातलो. बुधवारा दिसाक 10 बुधवारांतलो 5वो बुधवार 13 मीस सांजे 5:30 वाजता मांडावळ करूंक पाद्री बाट मार्टिन्स आनी नायराले मरोड. त्या दिसाक मिसा उपरांत आमचे फिरगोजेच्या तरणाट्यांक तांची जमात आसतली. नवीं तरणाटीं हे जमातीन भितर सरूंक सोदतात आनी आदल्या वांगड्यांनी हे जमातीक हाजीर जावंक आमी विनंती करता. ब्रेस्तारा दिसाक सांजे 7:08 पॅरेबल्स ऑफ जीजस हो बायबल स्टडी कोर्स आसतलो ब्रेस्तारा दिसाक. आनी ब्रेस्तारा दिसाक आमी आमच्या पात्रोनांची सामिंगेलीची परबेक माडयेचेर आशिर्वाद घालतले. हो माडयेचो आशिर्वाद 7:20 उपरांत 7:30 वरांचेर मीस. भक्तीन आनी उपकारीक काळजान नोवेनान वांटो घेवया. हे वरोस परब करतात आमचो भाव सांतान विएगस आनी फॅमिली सांतान विएगस आनी फॅमिली तांचे इंतसा प्रसाद मागुया. ऑल्टर सर्विसांक जॉयन जावंक सोदतातल्यांनी आपआपली नांवां आनी आपलो फोन नंबर ऑफिसांत दिवंक मागता. भाव भयणीनो आमी सांगता कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा म्हूण आसा. CAG कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा तांचे लागीं वळेरी आसा. नांवां आसात, पत्ते आसात, फोन नंबर आसात. जी कोण लग्न जावंक नात 25 वर्सां आनी अदीक तांचे लागीं तांचे वेबसायटीचेर तांचे लागीं नांवां आसात. दादले तशेंच बायलो, चेडे तशेंच चेडवां 25 वर्सां ते 50 वर्सां पुऱ्यान. आनीक तुमकां अजाप दिसतलें आमच्या गोंयांत लग्न जावंक सोदतलीं चेडे चेडवांची वळेरी सुमार 800 आसा.
those who are 25 and above, up to 50 years, there are about 800 youngsters, men and women, wishing to get married. अजून लोक जावंक सोंगनात. आमच्या गांवांत 25 वर्सां आनी अदीक आसात कोण तांकां लग्न जावंक खुशी आसा पूण भियेतात. तांच्यांनी आपलें नांव रेजिस्टर करूं येता. कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा गुपीत तें कोणाक कळना तुवें रेजिस्टर केला म्हणून पुऱ्यान. यू वील हॅव टू फील अ फॉर्म. वी हॅव द फॉर्म इन दी ऑफिस. यू कॅन कायंडली रायट युअर नेम, युअर फोन नंबर, युअर एज और डेट ऑफ बर्थ आनी कॉन्टॅक्ट नंबर. एंड एज एंड वेन if you are willing, there may be some proposal or some matchmaking. तुमच्यानी तुमची नांवां दिवं येता. बट इट इज अ ग्रेट कन्सर्न. इतलो सगोट आमच्या गोंयांत चेडे तशेंच चेडवां आसात 25 ते 50 वर्सांचे पिरायेची. आनीक वर्सां बिणी आसा 25, 26, 27, 28, 29 फायली आसात चेड्यांच्यो तशेंच चेडवांच्यो. तांचे पासत मागुया, तांचे पासत मागुया. गुडये कांय जाण पाद्री जावपाक माद्री जावपाक आपयले जातले पूण ते वचूंक ना. दे कूड हॅव बीन ब्युटिफूल प्रीस्ट ऑर नन सर्विंग द चर्च. एनीवे तांचे पासत मागुया. फुडलो आयतार ले अपोस्टोलेट संडे सगल्यां खातीर ले अपोस्टोलेट आमचे पासत ले अपोस्टोलेट आयतार. बामुडीनो एक उलो तुमकां. एक अफगानिस्तानी फॅमिली अडचणीक सांपडलेली आसा. तुमी जाणात अफगानिस्तानाक आतां तालिबान आयिल्ले आसात आनी ही फॅमिली गोवा युनिवर्सिटीन शिकताली. ते दादल्यान अफगानिस्तानी मनीस ताणें MBA तो पास जालो. तो ताची बायल आनी ताचो भुरगो बॉम्बे गेली फ्लाय जावपाक पूण थंय तालिबान आयले आनी तो बाबडो परतून तालिगांव पावला. आनीक एका धाकटुले घरांत रावता. ताका बेजीक नेसेसिटीज जाय. कोणें तरी फुडें सरून एक सेकंड हँड फ्रीज दिल्या ताका आनीक थोड्यो वस्तू जाय लायक यूज्ड और सेकंड हँड मायक्रोवेव तसलें कितें तरी हो आमचो दुडवांचो आदार आमच्यानी तांकां दिवं येता. इट्स अ कपल विथ अ चायल्ड एंड इट इज टायम फॉर अस to reach out to them and to reach out to the needy. Those who wish to of any help, kindly you can contact the office. आमची जेनिफर आनी आमी आमचेच गांवांत रावतात ती पण एक धाकटुले तांकां अपार्टमेंट दिला 1 bedroom. कांय पयशे तांचे घेनात ती कितें तांचे लागीं पयशे नात. आमी तांचे सगळे उदार जावया. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करून नोवेनाचे दीस तो नायराले मोरोड 6:30, 8 o'clock युजिनिया मुलाती आनी सांजे नोवेनांचे मीस सोवारांचे. टू इलेक्ट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेंट मायकल फीस्ट फॉर द इयर 2022 जमात जातली येता त्या आयताराक 10:30 वरांचेर कुमदादीच्या जाग्यार म्हूण कोडीत करता. ब्लड डोनेशन ड्रायव्ह आयज 19 सप्टेंबराचे इन्स्टिट्यूट पियेदाद हांगा 10 ते 12:30. Donating the blood, those who wish to give blood. This is Can Survive. Can Survive is Cancer Survive. Those who have got cancer disease तांकां आदार दिवंक आमी रक्तदान करता. आयज 10 ते 12:30. कोणाक खुशी आसा तांच्यांनी रगत दिवं येता. बट not COVID people. COVID positive can donate post-COVID after 28 days of recovery. कोणाक खुशी आसा तांच्यांनी इन्स्टिट्यूट पियेदाद नियर स्टेट बँक ऑफ इंडिया पणजे उबी रावया. सर्वेश पवर तुमचे सवे आसो. तुमची सवय आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एकामेकाची सेवा करूंक जेजू नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार शेवटाक आमी गायन गावया. तुजो दोन पोरगोटणार कोर F22 पान 9 आनी 6 F22 पेज 96.
wasa, zuya bota, zui bakorta, zui guloita, tu Yahve, tu kapor godu, koi priti tu chinavadu, sorvis forave hamoja, kurbenzo adadiu, tu sodor borgornar gormaga, dor borgornar gormaga, sorvis forave